예수 모서지 예수 모셨면서 가르도 모셨면서 가르 예수. 耶稣， 예수. 耶稣，
John chapter 6 verse 68. तुम्ही वसूंक सोदतात तुम्ही वसूंक सोदतात जायतो लोक जायते सीस जेजूक सांडून गेले संवसारा फाटल्यान गेले जायते जाणांक जेजू शिकोवण आगोड लागली जेजूची शिकोवण आगोड लागली थोड्या जड मनाचे मनां सगळीं जड सोजमनां जाली देखून घुसपाक गोंदळाक सांपडले आनी चिजून तांकां म्हळें तुमी वचूंक सोदतात आनी सगळ्यांच्या नांवान पेद्रू अशें म्हळें सायबा सायबा कोणाशी म्हूण आमी वेतले सायबा कोणाशी म्हूण आमी वेतले तुजी उतरां सासणीच्या जिविताची आनी तूं तो जिवो देव Lord, whom shall we go? You have words of eternal life, and you are the Son of living God. Ais Munis धांवता कोणा फाटल्यान धांवता खंय धांवता कित्याक धांवता आयज पिडारो घेवन आत्म्याची आनी आत्म्याची कुडीची आनी मोनाची पिडा घेवन कोसवता बाबरी दुनिया कोणाशी म्हूण आमी वेतेले कोणाशी म्हूण आमी वेतेले तुजी उतरां सासणीच्या जिविताची तूं तो जिवो देव म्हणटाय चिकोण व्हड वजेच्या बाराकालसा ती म्हजी शिंया All those who want a burden come to me. I will give you rest.
I will give you peace and joy. सुमिया म्हज्या मनांतली चेतना, काळजांतली भावना, जिवितांतली आवड निसुरशी पावलां हांव तुका भेटयता. Lord, I surrender. You are my healer. You are my Savior. You are my God. You are my Redeemer. I trust in you, O God. Send your Holy Spirit. Send your power from above and fill me with your power from above. Kaya bawo pois kurmo cedu pikone aria kasa mogar kur bawo tu Biawut kaya bawo Pois kurbo cedu Pikuni aria kasa Mogar kur bawo tu Nirmol kalis mon moje Mogak ashele Moga vine pisula Jesus fluence gorche Nirmol kalis mon moje Mogak ashele Moga vine pisula Jesus fluence gorche Hale hallelujah 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 Jesus 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 Jesus
Jesus, 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 Jesus. Living water flow on, sweep away my pain, bring a healing to my heart, help me love once again. Living water flow on, sweep away my pain, bring a healing to my heart, help me love once again. Cares and worries get me down, fear of failure fill my day, when I am lost and all alone, gently show me your way. Cares and worries get me down, fear of failure fill my day, when I am lost and all alone, gently show me your way. Hallelujah, hallelujah, Come Holy Spirit, Hallelujah, ये पवित्र आत्मा, Hallelujah, मुझे काढ़ी से निमो, Hallelujah, 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 Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. मोगाचेनो पवित्र आत्म्याविषयी आम्ही नियाळ करता. वो आत्मो दिसती पडना. देखून आमची नदर दिसती पडटा ताचेरूच वेता. दिसना तेय बी वस्तू अदीक म्हत्वाच्यो आसात हातूंत दुबाव ना. कशें कशें आमी पवित्र आत्म्याक अनुभवूं येता. पवित्र पुस्तकान दिसती पडटल्यो ह्यो खुणा दिसती पडल्यात. पयली खुणा म्हळ्यार वारें. वारें इन हिब्रूज कॉल्ड रुहा. रुहा, विंड, ब्रेथ, एअर. आनी ह्या वस्तू वरवीं केन्ना केन्ना बरें थोडेशें वारें मारता. पळोवपाक गेल्यार बेश्टें वारें तें, पूण तातूंत देवाची शक्ती आसा. देवाची शक्ती आसा. लेट अस ओपन Act of Ephesians chapter 2 verse 2 and 3. केन्ना तूं बऱ्या वाऱ्याक वचून बसता आनी मन शांत जालें म्हणटा, वाव, दिस कॅन बी. समटायम्स यू मे फील द पावर ऑफ द होली स्पिरीट. वारें तें खंयच्यान आयलां, खंय वेता, ताजो शेप, ताची सायज, हें कितलें. 2 verse 2, page number 1976. 1976. Verse 1 Sanskrit मेवला सगळें मेवला. लेना पेज नंबर 1976 chapter 2 verse 1 to 3 आम्ही वाचूया. 2 4. 50व्या दिसाच्या उत्सवाच्या सोम्यार ती सगळीं एके सुवातेर जमलेली आसली. टुगेदर एकठांय जावप. एकठांय जावप म्हळ्यार एक पवित्र सभा दर आयताराक एकठांय जाता. दर एका फेस्ताक एकठांय जाता. दर दिसाक एकठांय जाता. घरान दिसाक एक पावटरी फामील एकठांय जाता. इट इज सायन ऑफ प्रेझन्स ऑफ गॉड. जायत पडे हांव सांगता, आयच्या काळार तितलें जायना तें. आयच्या काळार जायना. बट 2 टेबल, 1 टेबल इज इटींग टेबल अँड सेकंड टेबल इज प्रेइंग टेबल. ही 2 जागे. एक ओलतेर मुखार आख्खो कुटुंब, आख्खी घरान आहात ती एकठांय जावन मागणें करप. एकठांय जावन मागणें करप. इट्स अ सायन ऑफ युनिटी. And wherever there is a power of God, there is a power of Holy Spirit, there is presence of God, there is unity. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळीं एकठांय जाल्लीं आनी एकठांय जावन कितें करता आसतलीं, मागणें करता आसलीं. आमी जाय जाणां एकठांय जाता. तेजें पाड घालूंक, हेजें पाड घालूंक ना. आमी एकठांय जावंक जाय, कोणाचें बरें करूंक. वी हॅव टू कम टुगेदर टू प्रे. जायत पाटी सॉरी से दॅट थोडे पाटी आमी खुर्सा कडेन, कपला कडेन, इगोजी कडेन एकठांय जाता. आनी एटिट्यूड, आ एटिट्यूड इज लायक वी आर फॅरिसीज. फारिसी एकठांय जाताले. कोण कोण सांगता ते 400 किलोमिटर लगून चलों येताले. 400 किलोमिटर चलों येतात. जेजू भोंवता थंय. वो कितें तरी वांकडें तिकडें आयकूंक मेळटलें आनी आमी मागीर विसरून वटका. देखून खोट्या मदें बसो नाका म्हणटा देवा उतर.
वायट संगती बसो नकाय बडी हांगासर पवित्र सभा एकठांय जाली 50 दिसा सुमार ती सगळी एकी सुवातेर जमलेली आसली आनी मागीर कितें जालें मागणें करताली मागीर अवचितूच झुणझुणीत वारो सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. झुणझुणीत वाऱ्या सारको एक आवाज आयकूंक आयलो आनी हो आवाज कसलो आवाज हो वारो वाऱ्या सारको हो आवाज कितें आनी कसलो पवित्र आत्मो इन ग्रीक इज कॉल्ड न्योमा सगळ्यांनी फुटनोट दिलो कोडे हा ग्रीक कॉल न्योमा पयला तुमी सगळो फुटनोट दिलो कोण दुसरे पेजी न्योमा रुहा इन आर्माईक आनी स्पिरितूस इन लातीन भाशेन पण वो पवित्र आत्मो वारो स्वर्गार आयलो स्वर्गांत हांव तांची देंवलो झुणझुणीत वाऱ्या सारको एक आवाज आयकूंक आयलो आनी मागीर ह्या आवाजान ती सगळीं आसली ती आसली घर भरलें आख्खें घर भरलें वी हॅव टू फील द पावर ऑफ द होली स्पिरीट पावर ऑफ द होली स्पिरीट बस मुखार या आनी उज्याच्यो कश्यो जिबो आनी उज्याच्यो कश्यो जिबो तांकां दिश्टी पडल्यो त्यो फाटल्यो आनी तांचे एक एकल्याचेर बसल्यो बस पो ती सगळीं पवित्र आत्म्यान भरली आनी आत्म्यान तांकां दिल्लो उलोवपाचो गूण घेवन ती वेगवेगळ्या भासांनी उलोवंक लागली हालेलुया 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 sometimes feel the power हे वारें लोक मारता तें कसलें अशें थोडे सांगपी विजनरीज आसा हे वारें आतां हें वारें आयलां तें कसलें असले थोडे विजनरीज जांकां देव उक्तें करता प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 भावणी न्हू थोडे फाटी हें पवित्र आत्मो तूं रायलो तुका आलयता आनी धुलयता आनी शेवटिता आनी हो पवित्र आत्मो आमकां खाला उडयता सकला उडोवप सकला पडप म्हणल्यार वर्शीप युअर गॉड सावलू आपल्या घोड्याक घेवन क्रिस्तांवाचे निसंडण करूंक सावलू दामास्कस म्हणटा ते वाटेर आसलो आनी दामास्कसचे वाटेर तो वेतालो थंयसर कोण कोण क्रिस्तांव आसात तांकां जिवेशी मारतलो तांकां धरून हाडटलो आनी तांकां बोणकोणी घालतलो आनी तांकां सांगतलो हांव जुदेव धर्म हाचे भायर आनी कोण ना हें सांगूंक सावलो भायर सरलो देव मंदिराची रजा परमिशन बी घेतलें हांव वेता दामास्काक आनी तांकां सगळ्यांक धरून हाडटा मेळटा तांकां कातोत्ता बडयता धुडयता आनी तांकां बडगणी घालता हें करूंक सावलो भायर सरलो येवजण सावलूची येवजण देव मंदिरां आसल्या वडिलांची कोडी येवजण संवसारची आनी देवसाची आनी वाटेन वेता आसतना सावलूक कितें केलो सावलूक सकलाक उडयलो घोड्या वेलो सकलाक पडलो आनी दोळ्यान दिसती पडना जालें नोको कितें जालें तें बावडी न्हू जेन्ना हो पवित्र आत्मा आमचेर येता धर्मताचो इतिहास चॅप्टर 9 वर्स 1 हांगासर सुरू जाता सावलूचें आपोवणें जे लोकांक मारूंक येतालो पेज नंबर 1990 सावलूचें आपोवणें कशे भाशेन सावलू खाला पडलो कुड्डो जालो
आनी मागीर तो बातीन घेता आनी ताका दिश्टी पडटा. पळयला तुमी वर्स 9 चॅप्टर 9 पेज नंबर 1990 चॅप्टर 9. इतले म्हणसर सावलू सोमयाच्या शिसाचो आपूण जीव काडटलो म्हूण तांकां भेटखावंक भोंवतालो आनी ते वाटेन ताच्या जिवाक थार नासलो. मेळोंक ना. धर्मशास्त्र इतिहास चॅप्टर 9 पेज नंबर 1990. तो परम यादनिका गेलो आनी हे वाटेर आपणाक मेळटी त्या पाटलावजारांक दादल्यांक तशें बायलांक धरून जेरुसलेम हाडूंक दमास्काच्या देवस्थानाच्या वडिलांक दिवची ताणें पत्रां मागलीं. वर्स 3 इतिहास. दमास्काचे वाटेर शारा लागीं पावता भोंवचीत स्वर्गावेलो एक उजवाड ताचे भोंवतणी परजोडलो. तो दोनीर शेवटलो आनी तेन्ना ताणें एक थाळो आयकलो. तो ताका अशें म्हणटालो, सावलू सावलू कित्याक म्हूण तूं म्हाका पिडापीड दिताय. आनी पावटी, सावलू सावलू कित्याक म्हूण तूं म्हाका पिडापीड दिताय. आनी ताणें विचारलें, तूं कोण सायबा. ताळ्यान जाप दिली, हांव जेजू आनी म्हाकाच तूं पिडापीड दिताय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. सोकलाक पडप म्हणल्यार इट्स अ सायन ऑफ वर्शीप. देवाचो आत्मो म्हाका सोकलाक उडयता. सायन ऑफ वर्शीप. देवाक हांव बुजतां. देव कोण तो हांव जाणा जाता. देखून डेनियल चॅप्टर 10 वर्स 8 and 9. सोकलाक पडप. आय एम इन 10 verse 8 and 9. Page number 1641. 1641 page chapter 10 verse 8 and 9. अशें हांव एकलो उरलो. ह्या श्रेश्ठ दर्शनाचेर दोळे घालून सगळी म्हजी सक्ती उडून गेली. म्हजें तोंड बदलून म्हजें कुरूप जालें. म्हजें बोल सगळें विरगळ्ळें. हांवें उलयता ताळ्याचो आवाज आयकलो आनी त्या ताळ्याच्या आवाजान गुंवळ येवन म्हाका घुंवळ येवन पडलो. म्हजें तोंड जमनीक तेंकलें. दिस इज सायन ऑफ आय एम वर्शिपींग अ लिव्हिंग गॉड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. जायतीं मनशां विचित्र भाशेन ती उलोवंक लागली. विचित्र भाशेन ती उलोवंक लागली. आनी जायतीं जाणां दर्शनां पळयतात. जांचे लागीं देवाचो आत्मा आसा, दे सी द विजन. आनी विजनां दोन भशेन हांव रियली दे आर विजनरीज. सम दे थिंक and sometimes there are three type of people. थोडी पावटी ताका लागून मातशी चुत्राय धरची पडटा. देवा कडल्यान दर्शन येता. थोडी पावटी सायकोलॉजिकली पीपल सीक. and third one is sometimes evil spirit too. देवचारोसी बी आत्मो.
फुडें आमी सगळीं 3 भाशेन विजन आहा ती सगळीं देवा कडल्यान येतात प्लीज जावंक शकना पूण हें दर्शन कोणा कडल्यान ताका लागून कितें करतात थोडे फावटी आमची बाबयणां न्हू इगोज बी सोडून मागीर पयस वेतात आनी आमी बी पाद्री थोडे फावटी तांकां सजमूंक मातशें आमी बी फाटीं उरता देखून जाय जाणां म्हजीशी येतात फादर म्हाका हें दिसती पडलें फादर म्हाका तें दिसती पडलें आग बाय भियेनाका हें दिसती पडलें तुका हे भाशेन सायबीण दिसती पडली जेजू दिसती पडलो पूण तातूंत भियेनाका पूण तातूंत मातशें फुडें वयता सामकें चतराय धरूंक जाय विजन येवप हें देवाचें देणें पूण केन्ना केन्ना इफ ए सायकोलॉजिकल डिसऑर्डर देन आफ्टरवर्ड इज अ प्रॉब्लम हें तुका विजन येयलां तें देवा कडल्यान येवंक ना एक तुका दुयेंस आनी तें दुयेंस जाल्यार तुका प्रॉब्लेम कितें फुडाराक प्रॉब्लेम कितें यू वील बिकम सीक एंड यू वील बिकम मॅड this is advantage. Second thing, if it is this vision come from the evil spirit, again is another danger. The atmo देवाचो आत्मो त्या मनशाक सारको गिरास्त आनी तेजी निसंटण करता कशी how to identify कशी आमी जाणा this person got a vision. As I gone to the exorcism and in a healing deliverance seminar in Hyderabad, as I study, there are different groups astat. This different group, different places astat, and they praying differently. And when the 3 group or 4 group are getting same vision, then they say it is true. If it is only one person, then they are a little doubtful, and then again they are praying. समज एक ग्रुप सांब्राज हा एक ग्रुप समज म्हणया मडगांव हा आनी एक ग्रुप म्हापशें हा दे डोंट हॅव कनेक्शन हांकां तांकां कनेक्शन तांकां हांकां कनेक्शन ना पूण म्हाका कितें विजन येयलें तें हांव बरोवन धाडटा ताका कितें आयलें तो धाडटा हाका कितें आयलें हो धाडटा आनी तांकां तिगांय कडेन मेळटा सेम थिंग देन दे से इट इज ट्रू प्रेज लॉर्ड Hallelujah. 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 म्हणून देवाची दर्शनां some people getting dreams. This was a sign of the Holy Spirit. Let's see. Take to Ephesians chapter 10 verse 10. 10 verse 10 page number 1992 10 verse 10 verse 9 सुरू करूया दुसरे दिसा ते वाटेर आसतना आनी नगरा लागीं पावतना दनपारच्या वेळार प्रार्थना करून पेद्रू पाठोसार चडलो ताका भूक लागली आनी तो जेवणाक रावलो पूण जेवण तयार जातना पवित्र आत्म्याचो भार ताचेर आयलो सूर गुप्तो जाल्लो ताणें देखलो आनी चारूय कोनशांनी दोल्लेली आनी स्वर्गांत जमीन पर्यंत देंवलोली ती एक व्हडली ओळ कशी कितें ताणें देखलें प्रभावणू जेन्ना तूं पवित्र आत्म्यान भरता तेन्ना तूं दर्शनां आनी तेन्ना देवाच्या आत्म्याशी खबर करता हालेलुया 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 पूण 3 वस्तू आमी नियाळ केल्यो त्यो म्हणल्यार पवित्र आत्मो तुज्या जिवितांत आसा समटायम दॅट एर समटायम तूं हालता तूं सोकलाक पडटा तूं आनी तिसरें दर्शनाय बी दिसची पडटात
ही दर्शनां दिश्टी पडटा आसतना मातशी चुत्राय दवरशी, मातशी चुत्राय दवरशी, कित्याक थोडी पावटी तूं फटोवंक शकता, उद्यामसार तुका फटोवंक शकता. पावटी न्हू एक दिसाक म्हाकाय कोणागेर व्हेलो, फादर तेंगेर सायबीण दिसची पडटा, आमगेर सायबीण दिसची पडटा आनी आमी सगळीं शेजारी सायबीण दिसची पडटा, थंय वेता सायबिणीक पळोवंक. हांवें म्हणलें सायबीण तुमकां दिसची पडप हें वायट न्हय, सायबीण आमची माय, सायबीण आमची माय, आमची आवय आमकां दिसची पडपाक कितें वायट आसा. आगो बाय पळयात. आनी मागीर कितें करतात, आमी बरी करून पळयताय तिका, जाय तो वेळ पळयताय आनी आमी वयताय. ना म्हणलें सायबीण पळयात आनी थंयसर तेस तरी करात. फादर तेस आमी घरा कडेन करता. आगो बाय नो प्रॉब्लम, पूण कित्याक तेस करात म्हणटा हांव, देंवचार तुमकां फटयना जावं. देंवचार तुमी थंय गेलीं आनी आयलीं, मागणें करात, मागणें करात. मागणें केल्या उपरांत तुमकां देंवचार कितें करूं शकचो ना, कांय करना जाल्यार जस्ट यू प्रे रोजरी आनी तुमकां सायबीण माय आशिर्वादान भरतली. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. केन्ना केन्ना अशीं दर्शनां बिजनेस जाता, बिजनेस जाता. केन्ना केन्ना देंवचार आमचो भावात हालयता. पूण भावणू, भितरल्यान पवित्र आत्मा तुजे जिवितान आसा जाल्यार कशें कळटलें? इफ देर इज अ होली स्पिरीट ड्वेल्स विदीन यू, हाव वील नो? भावणू न्हू, कांय पावटी सांगता हांव, आंब्याच्या झाडाची बरी वो वायट साल न्हय, पानां न्हू, पूण फळां वरवीं आमी कसलीं झाडां ती कळून येता. फळां वरवीं, पानां वरवीं न्हय, झाडाची सायज वरवीं न्हय, ताचे कलरा वरवीं न्हय, फळां वरवीं. हें आंबे जाल्यात खरेंच हो आंबो मानकुराद, हो आंबो घोटां म्हणटा ती आमी आंबट. फळां वरवीं क्रिस्ती जिवितान पवित्र आत्मो आसा जाल्यार फळां आसा. जिवीत क्रिस्ती फळां वरवीं कळटा. देखून बगर रीड करात, एसांनी रीड करात. गॅलेशियन्स चॅप्टर 5 verse 22 and 23. 22 and 23. रीड इट अगेन एंड अगेन. एकूच फावटी न्हू, आमी थोडे फावटी एक पाट वाचले ना. रीड इट अगेन. लेट गॉड स्पिरीट स्पीक्स and fill our hearts, fill our mind with the fruits of the Holy Spirit. Galatians chapter 5 verse 22 and 23. Page number 2114. बगर वाचूंक फावो. वाचूया. मेवला 2114 verse 22 to 23. पवित्र आत्मो दुसरे वाटेन कसलीं फळां उत्पन्न करता. कसलीं फळां हो पवित्र आत्मो म्हज्यान आसा. हो पवित्र आत्म्याचें हांव मंदीर. हे पवित्र आत्म्यान म्हाका मागला. कितें फळां ती? मनशा मदें प्रिती मोग वाडयता. मनशा मदें प्रिती मोग वाडयता. आमी मोगाची गोवाय जाता. लव इज अ फ्रूट ऑफ द होली स्पिरीट. प्रिती मोग, राग न्हय, द्वेष न्हय, वडपण न्हय, गर्व न्हय, आपलेपण न्हय. खरेंच हांव पवित्र आत्म्याचें मंदीर. थंयसर कितें वाडयता? कितें वाडयता? ती मोग मनशा मदें म्हणलां. ती मागीर खंयच्या धर्माची, खंयच्या जातीची, खंयच्या गांवची तें आमकां नाका.
मनशामध्ये प्रिती मोग वाडयता आनी काळजांनी खोल खुशालकाय उत्पन्न करता. जायत पाटी म्हाका उडगास येता. आमचे सांत दिसता हांव फातू म्हूण आसा. नियरली 30 वर्सां उदीक जाले आसतले बाबडे त्या इगोजीन साखी समाचें काम करता. व्हडलें कांय ना बाबड्या कडेन, कांय ना, पूण तो जॉय, ती खुशालकाय जायतें दूख भोगलां बाबड्या, जायत्या दुखांतल्यान. कोण ना पण तो जॉय पडे आहा न्हू, तेजी खुशालकाय पडे आहा, खुशालकाय आहा. कोण तर आयलो सकल कोणाक म्हणला बाबूक आयकूंक येना ताका, आयकूंक बाबूक येना कुटूच करून जाणटे कितले वयर फास्ट वयर सान देंवन ते कोण बोस हिंग बोस ते उदक काड कोणाक आनी थोडे फाटी चोरांक लेगून आपयता. केन्ना फटयतात ताका आनी मागीर 2 तापसाणे पडटा. मेणूक आयलो कोण इगोजी आयलो, शी सो जॉयफूल, इतलें खुशाल तें कितें हाडचें आनी आय लायक तेजेलें व्हडलें कांय ना. कोणें तर कितें दिलें आनी एक साक अशें जालें. ते सायडीन कोण एक रस्त्यान सान्नी घेवन वयतालो, सान्नी ब्रुम्स सान्नी घेवन वयतालो आनी कोणें ताका पयशे दिले दिसता. आख्खी सान्नी हाडून इगोजीच्या दारान हाडून दवरल्यात. आनी कित्याक हाडल्यात गो ह्यो? ना ताणें दिल्यात. बरो हुशार मुगो तो. कॅमेराची पयले हे सगळे पयशे हाडले ते काडले आनी ताका दिल्यात आनी ते सगळे सान्नी आनी इगोजी दारान दवरल्यात. जॉय ना, देवाचें घर मागीर साफ करूंक जाय न्हू, सारून मारूंक जाय न्हू. I like her joy, the joyful moment. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 काळजांनी खोल खुशालकाय उत्पन्न करता, ती कोण व्हरूंक शकना. We have to be joyful, whatever may be in moment. ते सांगलें तुका त्या कडेन कोणूच ना. एक बडें अशें जालें, सगळें कुसोनूच गेलें. ते तुमी तर थिंग वचत जाल्यार न्हू तुमकां 10 पाडी न्हेसय आनी उदक घालतलें, पूण ते आपलें कॅर घेना. बट कुसोनूच गेले. देन हॅव टू रन इन हॉस्पिटल. पूण तो जॉय पळय आहा, ती खुशालकाय, ती ते पवित्र आत्मेचें देणें. देखून आमच्या आदल्यांनी अशें म्हणलां, वांटून हाल्यार पोट भरता. कितें म्हणलां? वांटून हाल्यार पोट भरता आनी खुशालकाय वाडटा. एकटोच हाची अजीन उरता, वी कॉल इन डायजेशन, अजीन म्हणटा आमी. पूण बरो न्हू, जॉय इज इम्पॉर्टंट. तो जॉय गेलो आमचो, तो जॉय गेलो. गांवान एक खाजार आहा, होल विलेज इज जॉयफूल. कोणाचें घर बांदता, एवरी वन इज जॉयफूल. आमी आदी ते घराची इनॉग्रेशन घर पुरुश म्हणटाले हांव. एवरी वन, सगळीं. आयज गांवान फेस्त आहा, आमचें फेस्त. हांव नोको, आतां आमच्या गांवान कितें आहा तें नोको हांव. ते आदी आख्खी इगोज पडे आहा न्हू, सगळो गांवचो लोक वचून ती सगळी ते सण्णां बेण्णांनी ते सगळी साफ केली, इगोज सारकी धवी फूल केली आनी वी आर रेडी फॉर द एका माडीक. आनी ते जॉय इज गॉन. तो ना, तो आयज ना. कोण आमगेर आयली, वी आर जॉयफूल. आमी कोणाची गेली जॉयफूल. कोणें धाकटी वस्तू, हांवें तुमकां सांगलें म्हजे पादेकराच्यो पिपीरमीट, ऑरेंज कलर अशी, ते घेता आसतना वी दॅट जॉय. पिपीरीट नॉट इम्पॉर्टंट. ते जॉय, ती खुशालकाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. जांच्या काळजान वो आत्मा आसा, थंय दुसरें देणें आसा, तें म्हणल्यार खुशालकाय. घरांत जायतें आसा, जायतें जेवण. नाव आय लिटल कन्फ्यूज.
ते बुफे बी काडटा ते न्हू आय लिटल कन्फ्यूज आनी दॅट आवर मायंड इज कन्फ्यूज बिकॉज वी हॅव टू मच ऑप्शन आनी कितें खावचें आनी कितें डिशी आनी कितें पाड पडलोलें कांयच खबर ना एकूच दीस आहली एक दोन आहले वी सी दॅट जॉय वन्स आय गॉन टू इज्रायल आय सॉ द एक दिसाक म्हणल्यार आयज हांव पयलो जेवचो ना कित्याक हांव जेवता म्हळ्यार त्यो डिशीज काबार जातात आनी म्हाका ती मागीर मेजूंक मेळनात आनी त्यो पळोवपाकूय मेळना म्हणल्यार पयलीं हांव आय वील गो एंड आय वील सी दॅट ऑल द डिशीज व्हडलें हॉल तें व्हडल्या हॉलान ती बुफे आनी मेजीत गेलो मेजीत आनी लोक पळयता म्हजे लोक हात पळयता आयज फादर कितें करता रे केसो मॅजीक करून गेला मुखार काय पयले प्लेट घेतालो आनी आय कावंट ऑल डिशीज आख्खे हॉलान रावंड मारता म्हळ्यार बरो व्हडलो रावंड जालो 90 डिशीज आय सो लूक टुडे पीपल वील बी कन्फ्यूज आयज कितें खायलां आनी कित्याक टेस्ट आहा वी हॅव लॉट ऑफ फूड आनी आनीक जाय दिस इज अ ग्रीड ऑफ द ह्युमन बींग देश वन एड कर दिल मांगे मो खारीस आनीक मागता आनीक दी कितें दी आनी कित्याक दी इतलें दिलें पूण कितें ना खुशालकाय ना सम विलेज पीपल आर नॉट सॅटिस्फायड दे आर नॉट सॅटिस्फायड आनीक जाय खुशालकाय ना आसा घरान अरे बाबा आसा ते पयलें हा आनी खुशाल जा रे बाबा मागीर ते हा जेव आनी मागीर मुखार पळोवया हांव अशें म्हणूना आहा ते काबार करया आनी आरशेपण करया ना बी जॉयफूल दुसरें तेणें आमकां सांगता काळजांनी खोल खुशालकाय उपजयता मुखार या एकामेकाक लागीं संधान करून शांती वसयता वेरी वेरी इम्पॉर्टंट शांती आनी समजिकाय संधान करून वसयता धोम काण्या मुखार थोंड रावूंक आदार दिता सोंसणीकाय आयज ना कोण कोणाचें आयकूंक सोदिना कोणाचें आयकुना एवरीबॉडी वॉन्ट टू स्पीक ऑर एवरीबॉडी वॉन्ट टू सायलंट कशें जातलें लिरा सगळींच उलयतात कोण आयकतलो आनी कोणूच उलयनात कितें आयकूंक घेतलें अशी परिस्थिती मुखार या आमी पेल्याक बरें करूंक आनी मोयपासान वागूंक शिकयता एकल्याक विस्वास आसलो मनीस करता वर्स 23 मनशाक दुलोप काळजाची करता आपल्या वंडवण्या दामकांक घोटाय दिता हे भाशेन जियेतोल्यांची कसलीच समूद गुन्यांव करूंक शकना प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 बाबडे दिसांनी न्हू ही फळां मागत रावंक जाय ते बाबू सांगता मागात तुमी घेतल्यार सदांच तुमकां मेळटलें दारार मारा दार उगडटलें मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 7 मागत ही फळां आयज गरज आहा रे घरान पयशांचीच गरज पयशे नाका न्हू आयज घरान ह्या पवित्र आत्मेच्या फळांची गरज आहा भुरगीं सांगतलीं स्मार्टफोन घे कोण हो घे कोण सांगता व्हडली टीव्ही घे सिरियस 2 दीस पळयतले मागीर पाड म्हणटली जाय ते यू मे हार्ट हॅव अ डिजायर हांव इतल्या पयशांले हें करतलो तें करूं नाका न्हू कर बट घर चलोवंक पवित्र आत्मेच्या फळांची गरज प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 दुसरें न्हू पवित्र आत्मा तुज्यान आहा न्हू वील प्रोक्लेम जीसस जें तूं परगडटलो कसलीच परिस्थिती जावं एक्ट ऑफ एफेसस चॅप्टर 4 वर्स 31 धर्मताचो इतिहास चॅप्टर 4 वर्स 31 हे आपोस पवित्र आत्म्यान भरले देखून ते काळजीदार जाले नाजाल्यार ते आपल्याच वाटांनी वेता आसले पेज नंबर 1982 1892 आयज काळजीदारपण आमचे लागीं ना
जाय थिंगा हें काळजीदार पडना पळयात Act of Ephesus chapter 4 verse 31. अशें मागणें कोत्ता आसतना ती जमलोली ती दोन कांपली ती सगळीं पवित्र आत्म्यान भरली आनी काळजीदारपणान देवाचें उतर ओडटोंक लागली. आनी पावटी मेळोंक ना. Chapter 4 verse 31, page number 1982. 1982. पवित्र आत्मा आमकां काळजीदार करता. आमची भुरग्यांक बीन सगळीं भिवून दवर नाकात. कम ऑन, मेक देम स्ट्रॉंग. सगळीं मेल्ल्या भशेन ना. वाचूया परतून. अशें मागणें करता आसतना ती जमलोली ती धरून कांपली आनी ती सगळीं पवित्र आत्म्यान बोलली आनी काळजीदारपणान देवाचें उतर परगटीत रावली. बाबड मागणें प्लीज प्रे. दिसांनी उदीक मागणें पवित्र आत्म्या ये. पवित्र आत्म्या आमच्या घरांनी ये. पवित्र आत्म्या आमच्या वावरांनी ये. पवित्र आत्म्या आमच्या शेजाऱ्यामध्ये रावूंक ये. पवित्र आत्म्या आमकां तुजे कृपेन भरूंक ये. थोडो वेळ आमचे दोळे बंद करुया. देवाचो आत्मो आमचे मदीं फिरता. जेजून आपल्या शिसांक हो आत्मो दिला. बातिजमा वरवीं ते रावणेचे संस्कार वरवीं आमी हो आत्मो घेतला. वेलकम होली स्पिरिट, वी आर इन योर प्रेजेंस. Fill us with the power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with the power. Live inside of me. You are living water, never drying fountain, comforter and counselor, take complete control.